आणि हांव तुमकां एक गोष्टीची गॅरंटी दिवंक सोदता की फुडले 5 वर्षां आमी जे जे कितें प्रॉमिसीस केल्या ते सगळे करतले म्हणून. ओके, तुमच्या कॅन्डिडेटच्या जितना खूब बोळा जाल्लो, सिटींग एमएलए अनंत शेटू मातशे रागार जाले, सगळे कशें मॅनेज केलें? एक बरी गोष्ट जाली की बाबा आमकां बीजेपीची तिकीट मेळ्ळी आनी लोकांनी विश्वास दाखयलो आनी हांव तुमकां परत सांगल्या प्रमाणे तो विश्वास तांचो दवरूंक सोदता. हवा खूप असली काँग्रेसीची. तुम्ही पळया आतां हवा एक गोष्ट लक्षात घेवपाक जाय. भारत सुरक्षा मंचाचेर राविल्ले, काँग्रेस आशिल्ली तुमचे आमच्या हांवें आयकलां त्या प्रमाणे थोडेशे जे बीजेपीचे थोडे लोकांनी अगेन्स्ट सुद्दां काम केलें. इतलें आसतना आमकां 12,500 मतां पडप, मोर दॅन वॉट लास्ट टायम जितली पडिल्ली त्या पेक्षा चड पडप आनी 5,000 मार्जिनान आमी निवडून येवप, इट सेल्फ शोज की द पिपल्स कॉन्फिडन्स. थंय जिखपा बीजेपीचे तिकेट जाय अशें दिसता आमकां. बीजेपीचे एक डिसिप्लिन पार्टी आसा आनी म्हाका एक बरो एक्सपिरियन्स आयला आनी हांव तुमकां एक गोष्टीची गॅरंटी दिवंक सोदता की ह्या पार्टी बरोबर आमी मयाचें खूब डेव्हलपमेंट करूंक पावतले आनी बीजेपी पार्टीचो आमकां मार्गदर्शन सपोर्ट आसतलो आनी म्हाका बरें दिसता की ह्या पार्टीन आयल्या बद्दल. फर्स्ट प्रायोरिटी कितें आसतली पहिल्या वर्साक? पहिल्या वर्सा सगळ्यात व्हडली गोष्ट आसतली ती एम्प्लॉयमेंटची, हाजेरच चड लक्ष आसतलें.